Costani soltanto ca, ustiacoti soltanto ca, cosciampona soltanto ca, soglescorit soltanto ca, son costani soltanto ca, ustiacoti soltanto ca, cusciampona soltanto ca, soglescorit soltanto ca, disafantorul de dana, ca zapleut ca sortea, acea de sace sorbosor, tu cadonia te betoita, disafantorul de dana, car zapleut ca sortea, acea de sace sorbosor, tu cadonia te betoita. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. जेजू ख्रिस्ताच्या रोगतान धुवन काडलेल्या मोच्या भावा भयणाक मागता, आमच्या मोगाळ बापाची कृपा आणि शांती तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. भावा भयणीनो, कश्ट दूख आनी पिडा सोंसतल्या ह्या संवसारांत एकसुरपण आनी निराशीपण जेन्ना भिरांत हाडटा तेन्ना तूं आनी हांव एक देवीक मोगाची आनी काकलुतीची पदवेदार बोरवोसो दितेली कुणा पिडेवंतांक आनी कोश्टवतल्यांक भेट करप म्हणल्यार एक दयाळ कोरणी. ही कोरणी शुभ वर्तमानाच्या काळजांत रिगलोली आसा. कोश्टवतल्यांक पिडेवंतांक पेकोवणी बुजवण आनी बोरवोसो दिवंक आनी ताचो भावार्थ वाडोवंक जेजू तांचेशी गेलो आनी आमकांय शिकयलें. जेन्ना आमी कोश्टवतल्यांक भेट दिता तेन्ना आमी ताच्या जिवितांत उजवाड हाडटा आनी ती एकसुरी नात म्हूण तांकां खात्री दिता. मिसाचे भेटेक तयार जातना सांव फ्रांसीस शावेराचे मोजोतीन दुसऱ्यांक पेकोवणी आनी बोरवोसो दिवपी बुजवणेचो सांगात दिवपी देवाचे दूत जावंक कोतकोतायेन मागुया. आनी जायते पावटी आमचें जिवीत जियेत आसतना पिडेस्तांक भेट दिवन तांच्या जिवितान धीर आनी बोरवासो दिवंक आमी जायते पावटी चुकल्या. हे वेळार असल्यान दुसऱ्या पातकाची दूख धरून देवा आनी एकामेका लागीं बोगसणे मागुया. आमच्या पातकाची दूख धरून आज सोडून म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडान चारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत मागीर सदांच आंकवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Christ,
ओगेपणान आमच्यो गुरसो देवा मुखार दवरुया. मोगाळ बापा, तूं मोय पासान फावो करताय तें आत्मीक ओकोद ओदीक आमकां लाभच्याक कोतकोतीत ओत्रेकांनी ह्या पवित्र रितीचो आमी फोड काडचो म्हूण तुजी खुशी. तर आमची काळजां तुज्या पवित्र आत्म्यान चड आनी चड बोर आनी उर्बेवंत कोर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. डॅनियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. बाल्ताजार राजान आपल्या उंचकुळीच्या मनशाक एक जेवण दिलें. 1000 लोक जेवणाक आयलो आनी तांच्या सांगाता तो सोरो पियेलो. सोऱ्याच्या नादार बाल्ताजारान आपणे आपल्या सोरदारांनी आपल्या पोतिनेनी आनी उपपोतिनेनी पिवचे खातीर नाबुकोडोनोजारान ताच्या बापायन जेरुसाल्याच्या मंदिरांतसून लूट मारून हाडलोली ती भांगाराची आनी रुप्याची आयदनां हाडूंक लायली. जेरुसाल्याच्या देव मंदिराच्या पवित्र स्थानांतली लुटून हाडलोली भांगाराची आयदनां घेवन राजा, ताचे सोरदार, ताच्यो पोतिनी आनी उपपोतिनी सोरो पियेली. ती सोरो पियेली आनी आपल्या भांगाराच्या, रुप्याच्या, पितूरच्या, लोखंडाच्या, लाकडाच्या आनी फातरांच्या देवाक तांणी वाखाणलो. ओवचीत एका मनशाच्या हातांची बोटां दिश्टी पडली आनी नीट दिव्या स्थाना फाटल्यान राजमालाच्या घराच्या सुन्याचेर बरोवंक लागली आनी बरयतालो तो हात राजाक दिश्टी पडटालो. राजा धवो फूल जालो आनी हुस्क्या बोरी चिंतनांनी बुडलो. ताच्या पेंगटाचे सांदे दील जाले आनी ताच्यो दिम्यो कडकडूंक लागल्यो. राजाच्या फुड्यान दानियेलाक हाडलो. राजान दानियेलाक विचारलें, म्हज्या बापायन तो राजा आसलो तेन्ना जुदांतावन जुदेव निर्वासितां बरोबर दानियेल म्हूण हाडलोलो तो तूं मूं? भोव पवित्र देवाचो आत्मो तुजे सोवें आसा म्हूण हांवें आयकलां आनी तुजी बूद आनी गिन्यान आनी अजापाची जाणवाय सगल्यांक दिसून आयल्यात म्हूण हांवें आयकलां. तुज्यान सोरपाचो अर्थ सांगूंक आनी प्रोश्ट सुटावे करूंक जाता म्हूण म्हाका सांगलां. देखून हें बरोवप वाचची जाल्यार आनी ताचो अर्थ म्हाका सांगशी जाल्यार हांव तुका जांबळे आंगोस्त्र न्हेसयतलो आनी तुज्या गळ्याक एक भांगाराची सोरपोळी घालतलो आनी राजान तूं 3ऱ्या पांवड्यार आसतलोय. दानियेला राजा मुखार उलोवन म्हणलें, तुजी देणी तुकाच दवर आनी तुजी इनामां दुसऱ्यांक दी. ती घेनासतना हांव राजाक बरोवप वाचून दाखयतलो आनी तोचो अर्थूय फोडून सांगतलो. सर्गीच्या दोनयाची तुवें परिक्षा केली. ताच्या मंदिराची आयदनां तुवें तुजे मुखार काडली आनी त्या आयदनांनी तुजे सोरदार, तुजे पोतिनी आनी उपपोतिनी पियेली. जांकां नदर ना आनी आयकूंक येना आनी कांय समजोयना त्या भांगाराच्या आनी रुप्याच्या, पितूलच्या आनी लोखंडाच्या, लाकड्या आनी फातराच्या देवाक तुवें वाखाणले. पूण जो तुजो प्राण आपणाच्या हातान सांबाळटा आनी जाचे स्वाधीन तुज्यो वाटो आसात त्या देवाक तुवें महिमा दिवंक नाय. ह्याच पासत ताणें हो हात धाडला आनी ह्याच हातान हें
उतरां बरयलें आसा तें हें: मेणे मेणे तेकेल आनी पार्सीन. ह्या उतराचो अर्थ असो: मेणे म्हणजे देवान तुज्या राज्याचे दीस मेजल्यात आनी ते शेवटाक पावयलां. तेकेल म्हणजे तुका तागडेन घालून जोखलां आनी तुज्या वजनांत उणाव आसा. पार्सीन म्हणजे तुजें राज दोशी करून मिद्यानी आनी पारशी लोकांक दिलां. देवाचें उतर हें. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. ताका महिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. सगळीं म्हणया: ताका महिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. सूर्य आनी चंद्रिमा सर्वेस्पराक वाखाणात. ताका महिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. मळबाच्या नोखेत्रांनो सर्वेस्पराक वाखाणात. ताका महिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. जबाब: ताका महिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. पावसा पावसा धोवा धोवा सर्वेस्पराक वाखाणात. ताका महिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. वाऱ्या वाऱ्या पवना झोडप्या सर्वेस्पराक वाखाणात. ताका महिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. जबाब: ताका महिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. उज्या उज्या दोगा दोगा सर्वेस्पराक वाखाणात. ताका महिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. हिवा हिवा गोरमे गोरमे सर्वेस्पराक वाखाणात. ताका महिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. जबाब: ताका महिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पराक जोय जोय. सोमी म्हणटा: मोरो पुर्यान विस्वाशी राव आनी हांव तुका जिविताचो मुगूट दितलो. सर्वेस्पराक जोय. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें: पूण हें सगलें जावचे आदीं म्हज्या नांवा खातीर तुमच्या आंगार हात घालतले. तुमकां देवस्थानाचे आदीर करून बणकुणींत घालून राजा आनी राजपालांच्या फुड्यांत ओडून व्हरून तुमकां धुमाळो दितले. स्वताची गोवाय दिवंक हो तुमकां सोयेक जातलो. म्हणटूच कसलो पोर्तिपाळ करचो तो आदींच फुडें तुमी चिंतचे न्हय म्हूण गोट मनान धरात. तर हांव तुमकां अशी जीब आनी जाणवाय दितलो की ती आधावंक आनी तिचेर परतें उलोवंक तुमच्या सगल्या दुस्माना कडेन घडचें ना. तुमचो आवय बापूय, भाव भयण, सोयरीं दायरां, इश्ट मित्र तुमकां धरून दितलीं आनी तुमचे भितरल्या कांय जाणांक जिवेशी मारतलो. आनी म्हज्या नांवा पासत सगळीं तुमचो द्वेस करतलीं. पूण तुमच्या माथ्याच्या एका केंसाचो लेगून नाश जावचो ना. तुमचे थिराये उदेशी तुमी तुमचें जिवीत सांबाळटल्यात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. आनी तुका क्रिस्ता.
मोगाळ बाबा भयणीनो, हांव एका दिसाय एका पिडेस्त ओस्तोरेक भेट करूंक तिच्या घरा सोरशीं गेल्लो आनी तिची खबर घेता आसतना तिचो पूत जो आसलो तो असलो उदगाल्लो. म्हजी आवय आपणा लागीं गोडटा तेन्ना कोणूय तर गांवांत पिडेस्त आसा जाल्यार ती वेताली, तांची खबर घेताली, मागणें करताली आनी जाय तो वेळ सारल्या उपरांत ती घरा येताली. आपणाक ओगोत फ्री मेळटा तितलेय पावटी पिडेस्तांची ती वचोन खबर घेताली. आयज म्हजी माय बरी ना, पूण आयज तिचे खोबरेक येतली वो तिचे सरशी येवन मागणें करतली आयज कोण दिसती पडनात. आनी देखून तो अशें म्हणूंक लागलो म्हाका, आयज मुगे मायन इतलें केलोलें, आयज तिका थोडें तरी मेळोंक आयज कोण तिचे खबरीक येना. म्हजी माय आतां 3 म्हयने जाली आसा घरांत, भोवंक जायना कांय जायना, पूण तिचे सरशी येवन तिची खबर घेतली कोण ना. बाबणीनो, आयज ह्या आधुनीक काळार आमी पडत जाल्यार असलें वातावरण आमकां दिसता. आमची घरची पासून जरी तर कोण बरो ना, आमी तितली त्या मनशा सरशी वचून ताची खबर घेवंक सोदिनात. आयज कोणी एक पावटी वेता आनी मागीर आनी खबरू ना. आमी आयज गोडे आमी म्हणटले आमकां वेळ ना. पूण बाबणीनो, आमी तर थोडी वर्सां फाटीं तर नदर मारीत पडत जाल्यार आमचो घरचो गांवचो वाड्याचो कोणूय बरो ना जाल्यार वेळ काडून सगळीं खबरीक वेतालीं, जावं ते हॉस्पिटलां जावं ते घरा लागीं. आनी असो पिडेस्ता सवें आमी वेळ सारतालीं. तांच्या पिडेंत आमी कितें तरी आमचो वेळ दिवन तांचे हाल उपद्रे इल्लो वेळ तरी उणें करूंक आमी वावुरतालीं. आयज हें मन उणें जालां. आयज घरचो लेगून आपल्या घरच्यांचो खबर घेवंक पावना, भेट दिवंक पावना. आनी असली परिस्थिती आमची आसतना आयचो विशय आमकां उगडास करता. पिडेस्तांक भेट दिवन तांच्या जिवितान आमी बोरवाशाची कीट जावंक आमकां आपयल्यान. आनी देखून बाबणीनो, जो आमचो भाव वो भयण पिडेंत कश्टवता ताका गोडे आमी व्हडलें ताचे जिवितान पिडे वाटेन कश्टवता उरल्या वाटेन कांय दिवंक जायना. पूण जेन्ना हांव ताचे सवें आजीर जाता, हांव ताचे बोगलेर वेता, तेन्ना बाबणीनो ती गोडी जाता आमच्या पिडेस्त भावा भयणांक जे कश्ट पडटात ते तांकां त्या वेळार दिसनात. कित्याक मनीस कोण आपल्या भेटेक येयला त्या भेटे वरवीं तांच्या कश्टांचेर, तांचे पिडेचेर त्या वेळार विसर पडटा. आनी देखून बाबणीनो, आयचो विशय आमकां उगडास करता. जेन्ना हांव एका पिडेस्ताक भेट दिता, हांव तांचे बोगलेर वयता, गोडे हांव पावना जाल्यार हांव फोन करता. त्या फोना वरवीं वो म्हजे भेटे वरवीं तांच्या हाल उपद्र्यांक बाबणीनो हांव इल्लो बोरवासो जाता, इल्लो कुशालकायेचो वेळ तांकां दिता. आनी देखून बाबणीनो, हें करूंक आयचो विशय आमकां आपयता. आनी देखून बाबणीनो, आयचे पयल्या वाचपांत आमी पडत जाल्यार आमी पडयत हांव थंयसर मनीस जेन्ना आपल्या जिवितांत आपणाक जाय तें करता, देवाक विसरता, देवाक कुशीन उडयता आनी आपणाक जाय तें करता, तेन्ना हे कोरणे आपणे केल्ले कोरणे वरवीं मनशाच्या जिवितांत नश्ट येता, वायट येता. आनी देखून आमी पळयलां आयच्या पयल्या वाचपांत बालताचार हो राजा व्हडलें जेवण करता आनी देव मंदिराच्या ती लुटून हाडलोलीं त्या कालसिनी तो बायलांक आनी आपयलोल्यांक सगल्यांक सोरो पिवयता आनी देवाचेर तो विसर घालता. आनी ह्या खातीर आमी पळयलां ताका दिसणें दिसती पडटा, जुंय हात बुरयता आनी तेन्ना ताचेर आकांत येता आनी तो धवो फूल जाता, हुस्क्या बरी चिंतनांनी बुडटा आनी ताच्या पेंगटाचे सांदे दिल जाल्ले आनी दिंब्यो कडकडूंक लागतात. देवाक नाका तें आपल्या जिवितांत करता, ताच्या जिवितांत हें सगळें वायट येता, ही पिडा भितर सोतात
आनी असले वेळार देव साणिना. देव दानियेला वरवीं ताका जाग्यार हाडटा आनी ह्या वरवीं बाबुडीनो ताचे हाल उपद्रव पयस जाता. पयस करूंक देव वावुरता. शिव वर्तमानांत आमी पळयलां जेजू आमकां सांगता कोश त्रास आमच्या जिवितांत येतलेच, पूण जेजू आपलो सांगात आमकां बसयता. जेजू आपलो आदार आमकां बसयता. देखून कोश्टां त्रासां वेळार पिडे वेळार आमी एकली नात, पूण देव आमच्या सांगात आसा. बाबुडीनो आयचे दिसा हो विशय नियाळटा आसतना पिडेस्तांक भेट दिवन तांकां आमी बरवाशाची कीट जावंक हो विशय नियाळटा आसतना पयले सुरवातेर उगडास दवरया. आमी पातकाचे पिडेंत लडवळटाना देव पयलें पावल मारता आपल्या पुता वरवीं पातकी मनशा कुडाक भेट करूंक. आनी ह्या वरवीं जेजू आपल्या कोश्टा मरणांतल्यान आमकां पेकोवणी फावो करता. देव जेजू वरवीं आमकां भेटूंक येता पातकी मनशा कुडाक. पातकाचे पिडेंत आसलेल्यांक भेट दिता आनी ह्या वरवीं आमकां बाबुडीनो जण एकल्याक जेजू कोश्टा मरना वरवीं आमकां पेकोवणी दिता. आनी देखून देव तर आमकां पातकी मनशांक भेट दिवंक येता जाल्यार आमचें जिवीत जियेत आसतना बाबुडीनो पयले सुवातेर आयचो विशय उगडास करता. आमच्या पिडेस्त भाव भयणांक आमी भेट दिवंक. आनी देखून सिराकाचो पुस्तकाचो बरोयनार 7वा वेसवोड 35 वोड आमकां सांगता पिडेस्तांक भेट दी. आनी तूं भेट दिता तेन्ना तुजें बरेंपण तुका आसा, तूं बरेंपण जाता. आनी देखून बाबुडीनो आमचें जिवीत जियेत आसतना भेट दिवया. आयज न्हू आमचें जिवीत इतलें जालां की आयज आमच्या पिडेस्त भाव भयणां सगळें घरचीं पासून पिडेस्त आसत जाल्यार आमकां वेळ ना, तांकां भेट दिवना. आमचे लागीं आयज सोंपेपण आसा फोन करूंक पासून आमी सोदिनात. आनी जेन्ना आमी असले परिस्थितींत आसात आयज घोडे आमी जाय ती आमचे लागीं पयसो आहा आमी काडटा आनी केअरटेकर दवरता. केअरटेकराच्या हातान घातली मागीर वासपूस पासून करिना. आयज असली परिस्थिती. आनी देखून बाबुडीनो जी बरेपण आमचे भेटे वरवीं वो एक फोना वरवीं आमी आमच्या पिडेस्त भाव भयणांक दिवंक जाता ते आयज आमी वाटायता. आनी ह्या वरवीं आमी तांच्या पिडेन तांच्या एकसूरपणान ते बरवासो जावंक जातालो तो आमी पयसावता, नाकारता. आनी देखून बाबुडीनो आयचे दिसा आमी हो विशय नियाळटा आसतना आमी प्रयत्न करुया. वेळ केल्यार वेळ जाता. आमी तर वेळ ना म्हणलो वेळ केन्नाच जावपाना. आनी देखून आमी जाता ते भाशेन वेळ करुया. आमच्या पिडेस्त भावा भयणांक भेट दिवया. आदी बरी म्हज्या भुरगेपणार उगडास आसा म्हाका जेन्ना गांवचो पासून घरांतलो पासून कोण बरो ना हॉस्पिटलांत आसा आमची जाणटी वाडलोलीं घेवन आपूण वेतना आमकां भुरग्यांक पासून वतालीं. म्हणटच एक एग्जाम्पल जातालो भुरग्यांकूय एक देख जाताली भुरग्यांनी पिडेस्तांचे खबरीक वचप. आनी देखून बाबुडीनो आयज असलें मन ना. आमी तर आयज वाडलोलीं असलीं आमच्या पिडेस्तांक तर भेट दिना, आमची भुरग्यांकूय आमी देख दिवंक पावची ना. आनी देखून आमी जण एकलो पिडेस्तांक भेट दिवया. आमच्या भुरग्यांकूय आमी पिडेस्तांची खबर घेवंक तांचे हाल उपद्र्यांनी वांटो घेवंक आमी शिकोया. दुसरे सुवातेर बाबुडीनो जेन्ना हांव पिडेस्तांक भेट दिता तेन्ना बाबुडीनो तांच्या काळजांत बरवासो उत्पन्न करता. ती घोडी आपले पिडेंत कश्टवता आसतना निराशे आसात. जाणात ती घोडी थोड्यांची पिडा गंभीर, ती जाणात तांणी साल्वासाव ना आनी उरचें ना म्हूण. पूण जरी तर हांव तांकां भेट करता तेन्ना म्हजे भेटे वरवीं तांकां बरवासो मेळटा, तांकां धीर मेळटा, तांकां नेट मेळटा. आमचे साद्या हे भेटे वरवीं वो साद्या त्या फोन कॉला वरवीं भेट नेट मेळटा जिविताक. घोडे निराशीपणां ती आसात, साल्वार जातली म्हूण आसना, पूण म्हजे भेटे वरवीं तांच्या जिवितांत जायतें बरेपण हो बरवासो धीर गोठाय हांवें दिवंक जाता. आनी देखून बाबुडीनो जेजू ह्या संवसारांत आयलो आनी सगळें ताणें कशे भाशेन वागलो तें आमच्या शुभ वर्तमानांनी आमकां वाचूंक मेळटा. जेजू सारकी आमी जावया, कित्याक जेजू आमचो सोमी, ताच्या फाटल्यान आमी करता. दर दिसा जेजूची देख घेवया आनी आमी जण एकलो आमचें जिवीत जियेत आसतना जे भाशेन जेजून पिडेस्तां सगळे मोग अपुरबाय धीर गोठाय दिली ते भाशेन आमी आमच्या पिडेस्तांक
मोग गोठाय धीर आदार आमी दिवंक ह्या मिसान बागेवन फ्रांसीस शावेराक फुडें घालून कृपा आनी बोड आमकां सोण एकल्याक मागून घेवया. उबी रावया. पिडेस्तांक भेट दितले जाल्यार ही दयाळ कोरणी आमच्या जिवितांत करतले जाल्यार देवाच्या आदाराची आमकां गरज. हे वेळार आमची मागणी स्वर्गीच्या बापा मुखार दवरी. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी तरेकवार पिडेक लागून कोश्टावतल्यांक आपले परगटणे उतरां आनी सेवे वरवीं पेकोवणी दिवंक तांचो बोरवासो आनी बावाट गोड करूंक फावो ते आत्मीक उपाय आपल्या लोकांच्या स्वस्था आनी खात्या वरवीं घेवंक वावरूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणी करता हांव तुका. वेगवेगळे कुडीचे मोनाचे आनी आत्म्याचे पिडेक लागून कोश्टावतात. तांणी आपले दोळे खुर्सार मारलेल्या जेजूचेर दवरून आपले पिडेक फुडो करूंक काकलूत बोरवोसो आनी बावाट मागूंक आनी जेजूच्या जिवनपणांत सोयत मेळ्ळां तें बावाटान आनी सोंसणिकायेन जिवंक बापा लागीं तांचे पासत मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणी करता हांव तुका. जी मोन्नाचे तोंडीर पावल्यात तांणी आपलो बोरवोसो जेजूचेर गोड दवरून आनी कसलेच वांकडे वायट पायगे ना जावंक पूण जेजूचेर आपले दोळे लावून निमाणो वेळ पासून सोंसणिकायेन बावाटान आनी बोरवोशान जिवंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणी करता हांव तुका. आमचे तरेकवार पिडेक इलाज दितले दोतोर आनी नर्सी आनी परामोस कोत्तेल्यांनी जेजूचे जाणवायेचेर आपलें मोन घालून आनी तांच्या आदारान कोश्टावतल्यांक धीर आदार दिवन तांचो बोरवोसो वाडोवंक पेकोवणेचे दूत जावंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणी करता हांव तुका. आमच्या राजकी आनी समाजीक फुडाऱ्यांनी दर मनीसकुळाच्या जिविताचे मोल आनी ओत समजून घेवंक फावो तें जिवीत राखतले उपाय सोदून काडूंक वावरूंक बापाची कृपा आनी जाणवाय तांकां सा फ्रांसीस शावेरा वरवीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणी करता हांव तुका. स्वर्गीच्या मोगळ बापा तुज्या आदाराचेर पातयेवन आमची कालती मागणी तुज्या फुड्यान दवरल्यान दोयीन ती स्विकार कर आनी आमकां सोगल्यांक तुज्या आशिर्वादान भर. हें मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. Suka fulla costa gate, ensam gele chini vate, antau bapa pitok tuka, udia ani soria vagra. Ece ami somor mika, tengu malum kemur bakta. Malgoria chama saroktan, misrun tugedo yarbora. Ece ami somor mika, tengu malum kemur bakta. Malgoria chama saroktan, misrun tugedo yarbora. म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. या तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनान आनी मोहिमेन आमच्या नव्या पवित्र सभेच्या गांवांत सर्वेस करून मागयो. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा तुज्या मनाक भेटोवंक फॉर्मायलां ती पवित्र देणी मोवाळायेन मानून घे.
तांचे वरवीं आमीच तुज्या दयाळ काळजाक मानच्याक तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक आमकां तुजे कृपेचें बोड दी. हें मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पोर आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्वरा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सोर काळी आनी सोर ताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं दोयेन ताका सोडयलो. ताचे उदेशी देवदूत आनी सोर्गीचो सगलो दोलबार तुजी तोर मोहिमा वाकाणटा. तांचे संगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. बाबा करोस तूं पवित्र तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी कयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यानी सासनीक कोरोराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूठ परगोटुया. तुझ्या कुर्सानी पुनों जीवन पोरा पोरवे तुवें आमकां सोडोयनी सोम्या संवसाराच्या सोडवोटारा आमची बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या मा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुज्या पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी लिओ 14 आमच्या पाप सायबा, फिलिप नेरी आनी सिमिया आमच्या गोवडी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय.
पुनर्जीवनपणाचो बोरवसो धरून मेल्या ते आमच्या बाबुबुनीची काकलूट कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरचलयत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया करून मागता. आंकवार मरे देवाची मै सांगती भाग्यवन तुजे चपोती भाग्यवन दोरमतांक आनी सोर खळे तुका मानवले हांव त्या सगल्या भक्तां बरोबर सस्तें सुखांत आमकां वांटो दी. ताच्याच सांगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याची सुवरवी त्याची सुसंगता त्याची सुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक. आमच्या सुरवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थोन दीर्घ घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रास आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमची इश्टलोल्यां बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तांडणीत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोरम दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जे येता रासवड चलयता सासनाच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिया. देवाची श्री संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाची श्री संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाची श्री संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपुल्यान ती सोगली आमी सुभागी. कातोलीक धर्मांत जाणी बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कम्युनियांव घेवंक दोनूय बाजूंनी फुडें सरचें. While we greatly appreciate the presence of members of other religions at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both sides of the aisles to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेले आहे त्यांनीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आइए.
म्हाका तुजी गरज तुजी गरज सुखे जमीन जशें उदक जशें उदक तुज्या दिव्याक बोल भिजलेचे योद्राक चलून बोडुबेचे तुझे pokor म्हाका जिवीत नावळ जेजू आनी पृथ्वी तुझे pokor म्हाका जिवीत नावळ जेजू आनी पृथ्वी Jesu puna casa, Tela monti, tela vini, Catulolo, ruka cano, Migurlolo, glorisato, Duce pokor म्हाका जिवीत नावळ जेजू आनी पृथ्वी तुझे pokor म्हाका जिवीत नावळ जेजू आनी पृथ्वी Jezu म्हाका तूं जावन आसा अरोण्यांतलो स्वालीक माना दिवपूजेचो उज्याकामो इस्रायलाचे कळपा उदो तुझे pokor म्हाका जिवीत नावळ जेजू आनी पृथ्वी तुझे pokor म्हाका जिवीत नावळ जेजू आनी पृथ्वी Jezu म्हाका तुजी गरज सुखे जमीन जशें उदक तुज्या दिव्याक बोल भिजलेचे योद्राक चलून बोडुबेचे तुझे pokor म्हाका जिवीत नावळ जेजू आनी पृथ्वी तुझे pokor म्हाका जिवीत नावळ जेजू आनी पृथ्वी सगळीं आमी आमचे दोळे धांपूया आनी ओगेपण सांबाळुया काळजांत शेवलोल्या जेजूचे आसणे अनुभवुया ताका आमी आमचे दिनवास दिवया प्रार्थुया
सोर पदवेदार देवा, आमच्या दयाळ बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या संस्कारांत वांटो दिवन तुवें आमकां संतोशान भरलें. तुज्या मोगाची विंगेंतली आनी आमच्या भाव भयणाच्या एकवटांतली वेगळी सरूंक कदींच आमकां निर्मू नाका. हो उपकार आमी मागता आमच्या सुमिया जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या जेजू क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. आयची मिसाची भेट समोरमलेल्या आनी देवा उतराची मोडणी केल्ल्या फादर एडवर्ड कोस्ता हांकां आमचे दिनवास. तशेंच आयचे सेवादोर आनी गायनाची मांडावळ करतल्यांक आमी दिनवासता. आयज बागेवन फ्रांसीस सावेराचो नोवेनाचो 3रो दीस. दिसपोट्या मिसांचो वेळ 6 वाजता 7:15, 8:30, 9:15, 11 सकाळचे आनी 3:30, 5 o'clock आनी 6:15 इंग्लीश मिस सांजेचे. ह्या मिसांत वांटो घेतलेल्या एसोसिएशन ऑफ सिनियर सिटिझन्स ऑफ कलांगूट हांकांय आमचो दिनवास. कुमसाराक तुमच्यान बाजिलिकेच्या साक्रिस्तीन सकाळचे 5:30 ते 11:30 आनी सांजेच्या 3 ते 5:30 पर्यंत वचूं येता. तशेंच म्हज्या दाव्याक भायल्यान कावन्सिलिंगाची वेवस्था केल्ली आसा. कोणाक वचूंक जाय जाल्यार वचूंक जाता. सकाळचे 8:30 ते 12:30 आनी सांजेचे 3:30 ते 5:30 वाजता. तुमी बागेवन फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकेचो उमो घेवन भायर सरतना तुवें आमचे दियाकन भाव आसतले. तुमकां जाय जाल्यार तुमचेर हात दवरून मागणें करून घेवंक जाता. दूर सकाळीं 5 ते सांजे 6 पर्यंत बाजिलिकेंत पवित्र संस्काराची बोजवण जाता. तुमी जेजू सांगाता वेळ सारूंक जाता. ह्या मिसा भेटेंत भोक्तीपणीन भाग घेतलोल्या तशेंच हो वातावरण पवित्र करूंक वावुरतल्या सगल्यांक तुमकां आमचे दिनवास. फाल्यांचो दीस तोलांतरी भावा भयणां पासत भेटयल्ला. आयज पिडेस्तां पासत भेटयल्लो दीस. 3:30 वरांचे मिसाचेर तांचेर खेरीत मागणें आसतलें. हे बाबतींत तुमकां वेहिकल पास जाय जाल्यार बाजिलिकेच्या कंट्रोल रुमांत मेवतलें. 29 29 सगळ्या याज्ञिकांक आनी धर्मीक भावाक भेटयल्लो दीस. त्या दिसा याज्ञिक आनी धर्मिकां पासत आमी खेरीत भाशेन मागतले. फाल्यां 9:15 वाजता अंतर धर्मीक जमात इंटर रिलिजियस मीट आसतली. त्या दिसा 9:15 आनी 11 वरांचे मीस आसचे ना. जमात सोमतोच मीस जातलें 12:15 PM. 29 12:15 PM मराठी मीस आसतलें. सा फ्रांसीस शावेराचे मागणें. बागेवन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोवन गेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता. आनी आतां आमचे पासत तुजी विनोती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे अवतरेक बापाक मानतात असले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शास्त्री पावय म्हूण मागता. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाखाणटा.